हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आहे तुमी सगळीं? आज चालले 7 o'clock आणि प्रिन्सनी उठवलं. तो उठवलं म्हणटरी म्हाकाय उठोवप पडटा. वचूया. शे हाय हाय शे. थिंग शॉप इंडियन शॉपाचे आसा थंय मँगोज हाडलोले. आल्फोन्सो आनी केसर कितें म्हूण सांगता तो. हे तितली स्वीट नाय म्हळ्यार बरें लागताय. ओके, बट हे सारके गोड आनी इतू बरें लागताय टेस्टाक. हे म्हाका सुद्दां £11 आनी हे £10. सो हिंग सकयल मेळटा. हिंग हरीश मो एक आहा इंडियन. तुमचो हे ट्राय करूं. हाय आनी हाचे हे ते इंडियन आल्फोन्सो मँगोज. सो आतां न्हू च्या पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, मागीर सांगता हांव. आतां भायर सरला. हांव मातशें पार्लरान वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. सो चलोन वयता थंय. तो पावयता म्हणटालो. हे म्हणे बाबा ते आहाय न्हू, ताका लागून म्हणे आसती चलोन वयता थंय. वार मारता चड सारकें दाखयता. आता हिंगा मागीर दाखयता तुमकां हेअर कट करून. ओके. आतां घरा पावलो आनी टायर्ड जालें सारकें. कित्याक आमगे न्हू चोडटे दोन मातशी चड चोडटी आसता आनी सो मुगे तुम विडियो हेज्या पयलीं विडियो घायलो न्हू बेश्टो हेअर कटाचो. सो तुमी केस जाल तें म्हाका सांगे. ओके, मुगे हेअर कट कमेंट बॉक्सां सांगे. तें म्हणलो तुगे चड कट करूं नाका, तुगे चड स्प्लीट एंड्स पडनाय म्हणून लागलें. सो तेणें मातशें ट्रीम केलें मुगेलें. सो तुमी म्हाका सांगाय. ओके, केस जाल तें. आनी आयज न्हू तुमकां हांव टुना फिशाचे कटलेट कितको कोताय तेज्या रेसिपी शेअर कोतोलें. सो आमी स्टार्ट करूया. ओके, सो चोया तुमी. ओके. सो हिंग न्हू हांवें 2 मोठे कांदे घेयले आनी बारीक कातिले आनी तेल घालून हांव त्या बरें भाजता. आतां हिंगा हांवें चिलीज एड केले. हांवें 4 एड केले. तुमकां थोडी चड स्पायसी नाका जाल्यार तुमच्यान 2 पासून एड करपाक जाता. ओके. आतां तितून हांवें हाफ टमॅटो एड केला. तुम तोरी नाका न्हू, तुम एड कोनाका. हांव घाता, हांवें घायला हाफ. ओके. सो तुम नाका जाल्यार तुम एड कोनाका, ऑप्शनल तें. ओके. आनी आतां पोतून मिक्स करूया. सो हांवें हेचो न्हू 3 टुना चंक्स घेतले. सनफ्लावर ऑयल हा तितलें घेवपाचें. तें इन वॉटर आसा तें
तितू टेस्टा बरें आसना सो इन सनफ्लावर ऑयल आहा तें घेवपाचें सो हांवें 3 घेतलीं आतां उदक आहा तें हांव भायर मारतलें ओके आय मीन ऑयल आहा ती तेका तें हांव भायर मारतलें रोचो कांदो जाला आमगेलो आतां तितून तें टुना एड करतलें तें बरें मिक्स करपाचें इल्लेंशें आसत न्हू तेका उदक सारकें ड्राय करपाचें तितून न्हू इल्लीशी कोरिएंडर एड करता तितून आनी तें मिक्स कर सो हेचो आतां आमगे रेडी आहा ड्राय जाला सो आतां तें मातशें न्हिवपा दवरया कित्याक तें गरम आसता जर आमी तांत घालत जाल्यार तें हें जाता न्ही सो तेका लागून मातशें न्हिवया सारकें न्हिवल म्हणटरी मागीर आमी तितून एग बी एड करता मागीर दाखयता तुमकां ओके सो हिंग तें भाजलो तें न्हिवलां मातशें सो आतां तें काशां ट्रान्सफर केलां व्हडलें काशां आनी आतां तितून एक तांतें एड करतलें ओके थंयचो तांतें एड केलां आनी आतां तें बरें मिक्स करपाचें ओके मिक्स करता आनी दाखयता तुमकां मागीर सो हेचें मिक्स केलां तें सो आतां तेजें धाकटें बॉल करून तेजें कटलेट शेप दिवपाचें ओके दाखयता तुमकां इल्लोसो रवा घेला पळय सो तुमकां सायज तुमी कितकोन जाय ती सायजीन तुमी घेवपाचें ओके तुमकां दिसता तें चड पातळ बी जालें जाल्यार तुमच्यान तितून ब्रेड क्रम्प एड करपा जाता ओके सो हेजी मागीर तुमी ती शेप दिवपाची सो आतां सगळें कोता आनी मागीर तुमकां दाखयता ओके सो आमगे रेडी आहाय रवा लायन कटलेच्यो आतां ते आमी फ्राय करुया सो हिंग न्हू हांवें तेल तापोवन दवरलेलें आनी तें आतां तापोलां ऑलरेडी सो आतां आमी तें कटलेट घालया सो ते न्हू फ्राय करपा चड फ्राय करपा न्हू काडच्यो मातशें ब्राउनिश अशें करपाच्यो कित्याक ऑलरेडी तेजो कांदो बी भाजलो आहा न्हू सो ते खाली तो रवा मातसो कलर हाडपा जाय ब्रावन कलरचो सो मागीर तुमकां टर्न करतना दाखयता तुमकां सो आतां न्हू तें टर्न केलें ओके सो अशें करून जावपा जाय तें सो आतां दुसरे सायडीक अशें करून फ्राय करपाचें ओके सो आमगे हेचो रेडी आहा आतां आमी प्लेटी काडया ओके रेडी आहे टुनाच्यो तुमच्या मॅक्रेला पासून करपा जाता ओके तुमच्या प्रोसिजर सेम घेवपा जाता बट टुना पाटीचे तुमच्यांनी मॅक्रेल घेवपा जाता ओके ती मगे फिश कटलेट टुनाची केश लागल ती म्हाका सांगाय काराको कोराय ओके आनी म्हाका कमेंट बॉक्सार सांगाय ओके सो आतां न्हू हांव जेवपा वयता आमी जेवपा वयता आतां आनी तुमकां दाखयता कितें रांदलें तें टुना तर तुमी जाणाय बट आनी तुमकां दाखयता प्लेटी घाता आनी तुमकां दाखयता ओके हेचो जेवण शीत हा टुना कटलेट आनी चिकन हाडलेलें भितर तें फ्राय केलां आनी भाजी तांबडी भाजी आनी शाकुती कोळी हाडलो न्हू ती घेयल्या सो जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके सो हेचो आतां मेळटा तुमकां हांव जेयलें आनी मातशें न्हिदोंक गेलें मातशें टायर्ड दिसतालो म्हूण आनी हांव न्हू आतां मुगे विडियो हिंगा एंड करता तुम तरी मुगे विडियो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेयर कराय आनी सब्सक्रायब कराय सो सी ऑल इन माय नेक्स्ट विडियो टिल देन टेक केयर मोग आसूं बाय